मडगांवचो शिगमो सरकाराची दामू नायक समितीच करतली, मात मडगांव शिगमोत्सव समितीचे नाव तांकां वापरूंक मेळचें ना। मडगांव शिगमोत्सव समितीच्या नांवान सरकारी समितीक शिगमो मनोवंक जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ली मान्यताय सरकाराच्या निवेदना वयल्यान हायकोर्टात मंगळारा रद्द थारली। आतां दामू नायकाची समिती वेगळ्या नांवान मडगांवां शिगमो करतली, जाल्यार गिरीश चोडणकाराची मडगांव शिगमोत्सव समिती शिगम्याची मिरवणूक नासतना 4 आनी 5 तारखेर शिगम्याच्यो हेर कार्यावळी करतली। फोंडेचे शिगम्याचे वादा उपरांत मडगांवचे शिगम्याचो वाद हायकोर्टान पावलो। अंदू मडगांवां शिगमे 2 जातले, मात मिरवणूक एकूच जातली। सरकाराची दामू नायकाचे फुडारपणा खाला आशिल्ली समिती शिगम्याची मिरवणूक काडटली, जाल्यार गिरीश चोडणकाराची समिती कार्यावळ करतली। हायकोर्टान ही मान्यताय दिल्या। गिरीश चोडणकाराचे समितीन हायकोर्टान याचिका घाल्ली। मडगांव शिगमोत्सव समिती हे नांव खंयचे समिती कडेन उरतले हाचेर हायकोर्टान वाद जालो। हे नांव सरकाराची समिती वापरूंक शकना अशें हायकोर्टान सांगलें। गिरीश चोडणकाराचे समिती कडेनूच हे नांव उरतलें। गिरीश चोडणकाराची समिती 4 आनी 5 एप्रिलाक मडगांवच्या लोहिया मैदानार शिगम्याच्यो संस्कृतीक कार्यावळी करतली, जाल्यार दामू नायकाचे फुडारपणा खाला सरकारी समिती 7 एप्रिलाक मडगांवां शिगम्याची मिरवणूक काडटली। मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर। रस्त्याची रुंदाय 29 मीटर मेरेन दवरून सरकार NH17 4 वा 6 लेन हायवे करूंक सोदता। फक्त पर्वरे आनी भोमाच्या कांय घरांचो प्रस्न आसा। प्रकल्पाचेर 60% खर्च गोंय सरकार करतलो। NOC मेळ्ळी की प्रायोगीक तत्वाचेर पणजे ते पोन्ने गोंयचो हायवे रुंद करतले अशें PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान म्हळां। केंद्रीय भूंय येरादारी मंत्रालया कडल्यान हे पद्दतीक तत्वता मान्यताय मेळ्ळ्या। सरकारान हायवे रुंदीकरण प्रकल्प बेगीन तडीक लावचो म्हूण प्रताप सिंग राणेन प्रस्न काडिल्लो। For posterity and for the development of the state, we must have this highway. Will the government take immediate action on this? And what action you have taken, I would like to know. 45 मीटर जे एक्विजिशन जाय ते आमचे कडेन ना। ज्या कडेन आमचे कडेन 40 सुद्दां ना, थंय आमी लेटर केलें की आमी 28 to 29 भितर हो नॅशनल हायवे 4 लेन बसयता। आनी त्या प्रमाणे तांणी अशें सांगलें की आमी नॉर्म्स बदलूं शकना। आनी त्या खातीर हांवें स्वता मुख्यमंत्र्यान स्वता ट्राय केली आनी युनियन मिनिस्ट्रीक कळयलें की आमी हो 60-40 बेजीस घेवपाक तयार आसा। आनी त्या प्रमाणे दे एग्रीड इन प्रिंसिपल। वेल्मर स्मिथ म्हणून एक कन्सल्टंट ऑलरेडी त्या वेळार अपॉयंट केल्लो आनी ताच्या माध्यमांतल्यान आमी आतां काम चालू करपाचें सुरवात करपाची हें करता, विचार करता। पूण ताचे पयलीं आमकां परमनंट तांचे कडच्यान एक NOC जाय। द पायलट प्रोजेक्ट वील कम फ्रॉम ओल्ड गोवा टू पणजी। ह्या फुडले म्हयने आमी DPR काडटा, म्हणजे टेंडर काडटा। सो बोमा नॅशनल हायवे 4 थंय पयर हांवें इन्स्पेक्शन केलें शेतांतल्यान वरयो म्हणून। शेतां रोयना, 8 वर्सां जालीं शेतां रोयना, पूण तरी आसतना आजूच पेपरार आसा तांचो ओपोज आसा म्हणून। Whether the existing residential houses which are there from Kokero onwards will be touched or there will be a separate road. Last time government सांगिल्लो हांगाच्यान रस्तो वचचो ना म्हणून। म्हजे म्हायती प्रमाणे 29 मिटर्स थंय सुट्टा कोकेरो। NGO, RTI एक्टिविस्ट आनी तांच्यो खबरो दिवपी पत्रकारांनी जबाबदारीन वागचें अशी शिटकावणी सभापती राजेंद्र आल्लेकारान दिल्या। मडगांवां मायनिंगांतल्या लोकांनी एक्टिविस्टांचेर हात घालो म्हूण खबर कांय दिसा फाटीं पातळिल्ली। हातूंत खरें खोटें कितें आनी चवकशी खंय पावल्या असो प्रस्न विजय सरदेसाय आनी निलेश काब्रानान विधानसभेत काडलो। मिडियान आपलें नांव घेतलें म्हूण सुभाष फळदेसाय तापलो। हे घडणुकेची पुलिसां कडेन कागाळ आयली ती 8-10 दिसां उपरांत असो मुद्दो गृहमंत्री पर्रीकारान काडलो। Speaker sir, the attack on this activist of Goa RTI forum. आता म्हाका एक विचारूंक जाय की चीफ मिनिस्टरान 27 फेब्रुवारीक एक स्टेटमेंट केल्लो की गोंयांत मायनिंग एरियेंत बॉयलिंग जाला म्हणून। हाजेर चीफ मिनिस्टराक कितें पयलीं संकेत आशिल्ले की 2 तारखेक अशें कितें जावंक शकता बी म्हणून? म्हाका प्रेसान सुप्रीम कोर्टान आमी एनवलप कितें दिला काय म्हणून विचारलेलें, ताजें हांवें उत्तर दिल्लें आनी ताजेर उत्तराचेर इतलेंच म्हणलेलें की मायनिंग एरियेंत लोकां भितर फ्रस्ट्रेशन इज बॉयलिंग। Honorable Minister for Home may kindly explain the status of the FIR case laws in which the name of Shri Subhash Faldesai is appearing. कोणे जर तूं कितें मिटींग आपयली तांकां फंडामेंटल रायट आसा। देर वॉज नो नीड फॉर एनीवन टू गो देर एंड हॅड एनीवन गॉन देर दे शूड हॅव केप्ट रिस्ट्रेंट ऑफ स्टेईंग आउट ऑफ द रेंज। तो बाब सुभाष फळदेसायचो नेफ्यू बिफ्यू कोण ना,
तो फोटो कोणाचो वेगळोच आसा. तो फोटो 3-4 जाग्यार पेपरांनी वेगवेगळ्या गजाली खातीर छापला. कंप्लेन रोखडीच आमी विचारले आनी आय आस्क फॉर द कंप्लेन. वेन यू गिव कंप्लेन आफ्टर 15 days, युअर इंटेन्शन बिकम्स डिफरंट. If you were serious, really you were disturbed about the incident, you would have given complaint on the same day. Even हांव म्हणटा की तो म्हजो कोणूच न्ही आनी तो म्हजो नेफ्यू जालो जर जायत, वाय शुड माय नेम कम. सगळ्यो NGOs आसात आनी तांकां प्रोजेक्ट करणारे आमचे कांय मिडिया आसात. ह्या मिडिया आनी NGO आनी आपली जबाबदारी वळखुपाची गरज आसा. मुद्दम जावन करता जाल्यार ताजी गंभीरपणान निश्चितपणान हांव दखल घेतलो. फोंडेच्या मार्केटात बसपी पसरकारांक जागो खाली करपाची नोटीस मुख्याधिकाऱ्यांक काडल्या. मार्केट प्रकल्प पुराय करपा खातीर सुमार 12 पसरकारांक दुसरे कडेन हलोवपाचे आसात. पूण आतां पसरकार दुसरे कडेन वचपाक तयार ना. बुधवार मेरेन जागो खाली करपाचो आदेश मुख्याधिकारी जॉन्सन फेर्नांडीसान तांकां दिला. प्रकल्प पुराय जातकच तांकां लिजाचेर तो जागो परत दितले अशें फेर्नांडीसान सांगलें. These daily wage vendors were already informed about their shifting, which they had agreed in the basement portion, and because of that and in furtherance to their assurance, we have seen to it that we have broke open a wall leading to the fish market. In spite of having done this thing, in spite of having sent a word orally to them to shift on their own, they have not shifted voluntarily, and that's the reason why we have to take up this drastic step in seeing to it that they are forcibly shifted and the remaining part of the civil works which were held up to be completed by the Goa State Urban Development Agency. 10 or 12 vendors right now over there. We might be giving them a better place once the entire project is completed. एक जागो दिवपाक तयार ना ते. आतां मार्केटान आमी 15-20 वर्सां जालीं थंय आशिल्ले. 4 वर्सां हांगा हाडले आमकां. कितें केलें तुमकां सांगून नासले? कांयच सांगून ना न्ही. आमकां सांगले 15 दीस पयलीं तुमी आतां हांगा रावा आनी आमी थंय सगळे तुमकां सगळे शर्ट घालून तुमकां सोपो घालून दिता. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.